Just imagine. इष्टानो, आजकाल शिक्षण क्षेत्राचे चित्रच बदलला. टीचर म्हटले काय डोळ्या मुखार हे येता. डस्टर म्हटलो काय डोळ्या मुखार हो डस्टर येता. चॉक म्हटलो काय डोळ्या मुखार हो चॉक येता. बेंच म्हटले बेंच काय डोळ्या मुखार ही बेंच येता, जजांची बेंच. स्टँडर्ड म्हटले काय फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टँडर्ड नी लिव्हिंग स्टँडर्ड डोळ्या मुखार येता. टेक्स्ट बुक म्हटले काय हो असलो टेक्स्ट बुक मेसेजींचो येता डोळ्या मुखार. पण आयज सुद्धा टॅबलेट म्हटले टॅबलेट काय डोळ्या मुखार सारखे टॅबलेट येता. बरे हो विष्णू वाघ खंय आता काँग्रेसीन वता म्हणून आयकलां. खरेंच? मिडिया म्हणटकच आमी जबाबदारीन वागपाक जाय आनी सारके शहानिशा करूनच मागीर आमी हें करपाक जाय. आमी विष्णूत कडेन उलोवया आनी विष्णूकूच विचारया. Just imagine. विष्णू आयक आयक तू खंय काँग्रेसीन वयता अशें आयकलां, खरी खबर? हे तशें तुका कितें लेटर बी येयलां आसतलें न्हू AICC थंयच्यान? दिल्लीच्यान एका फ्रेंडान फोन केल्लो म्हाका हातूंतल्यान काँग्रेसींतल्यान. ओ सलमान खुर्शीद जाणा आमी कोण. बरे आनी एक कन्फर्म करुया. विष्णू म्हाका एक सांग, ही नरेंद्र मोदी लाट ही नरेंद्र मोदी वेव येता अशी राष्ट्रभर येता? इट इज नथिंग लायक मोदी वेव बीन. इट इज नथिंग. आणि राहुल गांधी UPA 3 सरकार येता म्हणटा तूं 2014 सालान येता? येताच. आनी कितें आनी कसलें कन्फर्मेशन जाय तुमकां? दिल्ली काँग्रेसीन फोन केल्लो मोदी कसोच येना, UPA 3 येताच अशें हें सगळें आपल्या श्रीमुखांनी सांगपी विष्णू काँग्रेसीन वचना आनीक खंय वयता तर? इट्स कन्फर्म. छापा तुमी. Just imagine. बरे विष्णू आगान काँग्रेसीचे नॉर्थ गोवा सीट लढोवचे म्हणून फ्रांसिस्को सार्दीन त्याच्या फावरान स्ट्रॉंग लॉबिंग करपाक लागला. एलानी जंग केला फ्रांसिस्को सार्दिनान. विष्णू वाघ खूप दिसांनी परत एकदा न्यूजान येयला. विष्णू वाघाक पळोवन एक इंग्लिश म्हूण याद जाता. इट इज सेड दॅट द मॅन हू कॅन रूल द कंट्री इज बिझी रायटिंग ऑटोबायोग्राफीज, poems and articles. Vishnu Wagh is a man of vast experiences from all political parties. A leader loyal to its own party till death is like a frog in a well. Politics is not a bad profession. If you succeed, there are many rewards. If you disgrace yourself, you can always write a book. And of course, switch to farming. A good politician is like a honest burglar. I don't know what she's trying to say. आखिर कहना क्या चाहती हो? What is trying to say? खलप सर, तुमकां दिसता विष्णू काँग्रेसीन येवचो आनी मागीर नॉर्थ गोवा टिकेटीचेर ताणें कॉन्टेस्ट करचें? गोव्यांक एक बुलंद असो आवाज दिल्लीच्या पार्लमेंटान दिवचो. बुलंद आवाज म्हणजे विष्णू वाघ आनी कोण? विष्णू वाघ म्हणटा तो. पण एक सांगा खलप बाब, विष्णू काँग्रेसीन येवपाक तेजो मार्ग सुकर कोण करतलो? कोणे तरी उलोवपाक जाय न्ही तेज्या खातीर, कोणे तरी फोनाफोनी कितें तरी. हांवें चर्चा केल्या पक्षाच्या नेत्यां बरोबर, दिल्लीकय केल्या आनी गोव्यातल्या पातळीचेरय केल्ली आसा. मागीर कितें सांगलां तुमकां काँग्रेस हायकमांडान? की जो उमेदवार काँग्रेस पक्ष दितलो तो स्वच्छ उमेदवार, क्लीन उमेदवार, अनुभवी उमेदवार, तरुण उमेदवार. ओके, म्हणजे विष्णू काँग्रेसीन येवपाक तुवें सामकें रेड कार्पेट सामकें स्प्रेड केलां तर. खलप बाब, विष्णू खातीर आपली नॉर्थ गोवाची टिकेट तुमी सॅक्रिफायस करतात हे पळोवन जस्ट इमॅजीन तुमकां सलाम करता सामको. सो आतां ही टिकेट नॉर्थ गोंयची काँग्रेस विष्णूक अशें आमी धरुया. आमी छापता फाल्यां पेपरार. डन केस न्हू, सामकी डन केस. ही तिकेट म्हाज्याच वाट्याक येतली. पॉलिटिशियन हो पॉलिटिशियनूच आसता फायनली म्हणटा सॅक्रिफायस केली आसता. नो, पण राव, तुवें आत्तां म्हटलेलें की तरुण उमेदवार म्हणून मागीर टिकेट तुका कशी मेळटली?
हय बरोबर आसा. हांव तरी म्हातारो खंय जाला. आय एम 67. 67 वर्सांचें वय आसा. बरें ओके तशें जाल्यार मान्य. Just imagine. अरे विष्णूचो ओल्ड फ्रेंड दिगंबर कामत हाका आमी विचारपाक खास क्रायम ब्रांचीन ऑफिसान गेले विचारपाक की विष्णू वाघाक ते काँग्रेसीन तेंचें स्वागत करता बी काय म्हणून. आनी कितें विचारलें थंय क्रायम ब्रांची कडेन. दिगंबर बाब विष्णूक परत घेता काँग्रेसीन न्हू. ना रे सगळी रुमर्स कोणें तरी व्हडलो प्रोपगांडा केला घेव येता ना न्हू. पण तेणें म्हाजेर एक बूक बरोवचो पडटलो. पण क्रायम ब्रांचीन म्हाका बूक केला तें भितर आसपा जायना. सो ओवरऑल विष्णूची काँग्रेस एंट्री 50-50 आसा सध्या. जंय विष्णू काँग्रेसीन येवंक सोदता थंय काँग्रेसमॅन रवी नायक चक्क लुझोफोनिया गेम्साची तोखणाय करता इनडायरेक्टली. आमकां कळत इनडायरेक्टली ती. अरे लुझोफोनिया गेम्साची तोखणाय म्हणजे ह्या सरकाराची तोखणाय. ह्या सरकाराची तोखणाय म्हणजे पर्रीकाराची तोखणाय. आणि पर्रीकाराची तोखणाय म्हणजे बीजेपीची तोखणाय. बीजेपीची तोखणाय म्हणजे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोदीक सपोर्ट. सगळे खंयी आमचे जे जावं बॅडमिंटन जावं फुटबॉल जावं क्रिकेट हे सगळे तरेचे आमच्या मनशां मध्ये वेगवेगळे तरेचे विचार असतात. पण ते विचार सगळे तरेचे कसले वेगळे धर्माचे जातीचे आपले राष्ट्र तुझे राष्ट्र पण हे हितूनी खेळान आता मेरेन उलयले ते सोडा. आत्ता इनडायरेक्टली लुझोफोनियाक तो कसो सपोर्ट करता पळय ते आमकां कळटा तें. तो कितें म्हणा आमकां कळना म्हणून आमी कितें बेश्टे दोळे धांपून आयकता कितें. खेळाक सगळे तरेचे हे लागीं येता आनी हे म्हत्वाचें आसा. कित्याक आमकां जग लागीं करता हे खेळ. आनी खेळाक लागून आमी कितें आसता आमचें एक म्हणजे शरीर आरोग्याकूय बरें. हो तर नॅशनल गेम्स गोंयान जावची आनी हेका आपलो तेंको आसा अशें म्हणटा. इनडायरेक्टली आमकां कळटा ती तूं उगी राव रे आमकां खबर. वायल रवी नायक इज फॉलिंग फॉर बीजेपी पर्रीकर इज फॉलिंग फॉर काँग्रेसी शॉक. Just imagine. रावलो आणि मागीर फायनली एज एनी अदर गोंयकार सीएम कुड नॉट रेजिस्ट. बाटली हातान घेतलीच. हेच्या उपरांत दुसऱ्या दिसा सीएम ऑफिसान येवकूच ना खंय. वेट बेश्टीच गैरसमज करून घेवं नाका. बेश्ट गैरसमज करून घेवं नाका. सीएम ऑफिसान कित्याक येवंक ना कित्याक येवंक पावूंक ना तेचें कारण ह्या दिसांनी तो फास्ट सुपर फास्ट स्पिडीन कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं सगळ्यो बिल्डिंगी आनी प्रोजेक्ट्सांचें उक्तावण करीत आसा. सामको Just imagine. इश्टानो आमी कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्कायव्स पळोवया आनी मागीर आमचो कार्यक्रम सोंपोवया. I'm in the top of the world, yes. And Alish, Ravi Naik has said that he could not attend Vishwajit Rane's yesterday's function as he was busy doing exercise in a gym. I personally feel yesterday's exercise was only to misguide the Goan at large. चर्चिल बाब कितें फायनल जालें लास्टाक बटाटवडे काय भक्कम पेडे. कशें जातलें सगळ्याक एक आमदार दाखोवचें नाका तें. जुजे मिकी पाशेकोक तुवें मारलो अशें आमकां मिकी पाशेकोन सांगलां. जर हें खरें जाल्यार तुका दिसता की एज अ मिनिस्टर तुवें केलें तें सारकें केलें. म्हाका जाणा एकल्याक बरे भाशेन सोजमावपाची पद्दत आसा आनी ही पद्दत हांव सदांच यूज करता. तरी जुजे मारप म्हणजे इट वॉज रॉंग न्ही जुजे. वॉट यू वॉन्ट टू से. मारलो जाल्यार मिकीक दाखय मिकीक कितें जालां तें. मिकी बाब जुजेन तुका मारलो हाचो तुजे कडेन कितें प्रूफ बी आसा. I got the CD which recorded by the one of the media. What is your message to Zuze when you have a CD in your hand? Just imagine. Just imagine. आणि आता तुमच्या मुखार हाडटा एक असो गोंयकार जो गोंयकाराकूच वळखना. You don't believe me? Then say this. It's Simon D'Souza. Just पळय, just imagine. Sir, what do you think about Goans? Goan? What do you mean by Goan?
काय सांगू ना. Is Goa government ready for Barack Obama's visit to Goa? Can we do it? Let's ask Parrikar. Sir, can we do it? I don't think Barack Obama can rely on the Goa police security. The way they are doing it, it's laughable. No comments, no comments. विश्वजित, काँग्रेसीचे अर्ध्यान सुद्धा मेंबर्स शपथविधीक तुझ्या हजर नसले, काय कारण असेल? वातावरण बदलायला लागलं. ओ, वातावरण बदलत आहे सारखे सर. पावस खंयच्या टायमार पडपाक लागला म्हणजे ते वातावरण म्हणटात तुम्ही. बरें सर, आजिलो हॉस्पिटलाचेर कितें चिंतलां? मुख्यमंत्री जे ठरयतात ते मान्य. दिस इज द प्रॉब्लेम. जर सीएमाक विचारले जाल्यार सीएम म्हणटा विश्वजीत, जर विश्वजिताक विचारले जाल्यार तो म्हणटा सीएम. आतां भलायकी कोणाची? काय हे दोगे एकामेकाची भलायकी पळयता काय कितें अशें जस्ट इमॅजिनाक दिसपाक लागला आतां. कितें भाई कितें? टॉप ऑफ द वर्ल्ड. येस. इश्टारो, याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन हांगाच सोंपयता. कितें सांगपाचें आसत जाल्यार features@prudentmedia.in हाचेर तुमी म्हाका मेल करूं शकता. तेजेर तुमचे सजेशन सांगा, तुमकां कितें जाय कितें नाका, कितें एक्सपेक्टेशन आहा तें तुमी सांगा, तितून घाला. त्या बरोबर त्या प्रमाणे हांव वचपाचो प्रयत्न करतलो. आनी जर तुमकां मातसो हांसूंक पावलो जाल्यार म्हाजें भाग्य समजता. आनी इतलेंच म्हणून हांव म्हणटा की मेळया फुडल्या आयतारा 7:30, 9:30 आनी 11:30 खंयचो एक. तोपर्यंत तुमचो इश्ट म्हणटा परेश परब. बाय बाय. देव बरें करूं. सारकें सांबाळून सुशेगाद रावा. बाय. Just imagine.